नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां मदीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयच्या करंजाळे दर्यादेगेर धरिल्ल्या नुस्त्यांनी जड धातूचे आसात चड प्रमाण अहवालांतल्यान जाला स्पश्ट. हे सगळे चल्ला लोकांची दिशाभूल करपाचे प्रकार. नुस्त्याची आमी करिनात पोसवण ते येतात सगळे कडल्यान. रापणकारांनी दिले रजाव. चिमला युनिटी मॉल प्रकल्पाच्या बांदकामाक मेळ्ळ्या स्थगिती. प्रकरणाची फुडली सुनावणी जातली 8 जानेवारीक. मेळ्ळ्या म्हायती. गिरी महामार्गार घडलो भिरांकूळ अपघात. चुकीच्या दिकेन वेगान येवपी गाडयेन दिलो 2 गाडयांक नेटान धक्को. गाडयेंत आशिल्ल्यांक जाल्या किरकोळ दुखापत. पुलीस करतात तपास. एका तेंपार गुन्यांवकारी घडणुकां खातीर फामाद आशिल्ल्या बायणा दर्याचे बदल्ले रुपडे. फुडाराक आनीकूय नवे प्रकल्प हाडून दर्यादेग करतलो सोबीत, सांगता थळावो आमदार संकल्प आमोणकार. अडफळे उजो लागिल्ल्या प्रकरणांतलो दुबावीत अजय गुप्ताक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण. गुप्ताचेर अर्जाचेर म्हापशेच्या सत्र न्यायालयात जाल्ली सुनावणी. आनी आडमेळ्या पावसाक लागून लुकसाण जाल्ल्या 3,950 शेतकऱ्यांक दिली 3.68 कोटी रुपयांची लुकसाण भरपाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती. आता पळयात खबरो विस्तारान. गोंयच्या करंजाळे दर्यादेगेर धरिल्ल्या नुस्त्यांनी जड धातू चड प्रमाणात आसता. गोंय विद्यापीठाच्या संशोधकांनी केल्ल्या नव्या वैज्ञानीक अभ्यासांतल्यान अशें दिसून आयलां. नेमान हे नुस्तें खाल्यार भलायकेचो धोको निर्माण जावपाक शकता अशी शिटकावणी दिल्ल्यान लोकांनी भंय उक्तायला. जाल्यार हे सगळे दिशाभूल करपाचे प्रकार चल्ल्या. नुस्तें खोल दर्यांतल्यान येता. आमी नुस्त्यांची पोसवण करिनात. ह्यो पुर्वजांच्यो रापणी अजून मेरेन चालूच आसा आनी आसतल्यो. सुमार 100 वर्सां जाली कागाळ ना. आतांच कित्याक? तिडकल्ले रापणकार जाप मागतात. गोंयच्या करंजाळे दर्यादेगेर धरिल्ल्या नुस्त्यांनी जड धातू चड प्रमाणात आसता. गोंय विद्यापीठाच्या संशोधकांनी केल्ल्या नव्या वैज्ञानीक अभ्यासांतल्यान अशें दिसून आयलां. नेमान हे नुस्तें खाल्ल्यार भलायकेचो धोको निर्माण जावंक शकता अशी शिटकावणी दिल्या. या अभ्यासात सादारणपणान खावपी जायत्या नुस्त्यांच्या जातींनी धातूचे प्रमाण परवानगी योग्य मर्यादे परस चड आशिल्ल्याचेय दिसून आयला. दर्यादेग वाठारांतले नुस्तेकार आनी नुस्तें खावप्या खातीर ही एक हुस्क्याची गजाल. गोंयच्या शारी दर्यादेगेवेल्या वाठारांतल्या नुस्त्यांचे सुरक्षेचेर चड बारीकसाणेन नदर दवरपाची गरज आसा अशें संशोधनात म्हटलां. ह्या अभ्यासात चडशा नुस्त्यांच्या खास करून बांगडो आनी ताल्ले ह्या सारख्या 11 प्रकाराच्या नुस्त्यांनी धातूचे प्रमाण चड आशिल्ल्याचे दिसून आयिल्ल्याची माहिती मुखार आयला. पूण आता ह्या अहवालाचेर करंजळेच्या रापणकारांनी खर नाराजगी उक्तायला. करंजळेचे नुस्तें खावपाक सामकें सुरक्षीत. लोकांची दिशाभूल करची न्हू. नुस्तें खोल दर्यांतल्यान येता. आमी नुस्त्याची पोसवण करिनात. ह्यो पुर्वजाच्यो रापणी अजून मेरेन चालूच आसा आनी आसतल्यो. हे अशे अहवाल दिवन गोंयचे रुचीक जेवण शीत आनी नुस्तें कडयेचेर लेगीत हावळ येतली. आतांच कित्याक ही नाटकां? आमी हांगा कोणाचीच मनमानी करपाक दिवचे नात. रापणकार हट्टाक पेटल्यात. आता नुस्तें आमचे घरांतले मारना ते आतां माल वणसाण ते दिल्या दोगां पालसाण सगळें एक नुस्तें जाता. आमचे घरांतले पिच्याचे कित्याक घालना तेणी? आमी 100 वर्सां मायज कोणें कंप्लेनूच करूंक ना मरे नुस्त्याचे. आतां फर्स्ट टायम आमी पळयता हे. ते आमकां जबाब दिलो घरांतले कोणाक मेवना पळय ते न्हू आमकां जबाब दितो. 2 महिने झाले आता आम्ही नुस्तें मारत. ताल्ले बांगडे दर्याने आमचाच दर्या आख्ख्या दर्याला नुस्तें पोंच्या खुंयचे दर्याले लो टायट हाय टायट नुस्तें एकाच जाग्यार आसता. आमी पोसला धरून कारण प्रूफ दाखोवया कोणाचे बांगडे कोणाचे हितून कितें आहा पळय ते खुंयचे घे आहा पळय ते. म्हजें नांव फ्रांसिस्को वाज, प्रेसिडेंट ऑफ द कारंजाले रापणकार. आयचो मुद्दो कितें आहा कितें आयज सोशल मिडियाचेर एक हे येयला की कारंजाले फीश इज नॉट गूड फॉर हेल्थ म्हणून. आनी हो स्टेटमेंट आमच्या गोवा युनिवर्सिटीच्या हेणी केल्या. हें कारंजाल्यांचें नुस्तें इज व्हेरी सेफ, खावपाक बरें हेल्थी. हे पळय कोण कोण येवन लोकांक मिसगायड करता आनी आमी तुमकां प्रूफ करून दाखयता कारंजाल्यांचें नुस्तें पळय सेफ पळय तें. आतां गोवा युनिवर्सिटीच्या स्टुडंटान खंय ती स्टडी केल्या खंय मायक्रो
मायक्रो प्लास्टीक तितून नुस्तें हें करता म्हणून तेच्या पोटान आसता म्हणून. आतां ताल्ली बांगडो दुसरे फीश म्हणटा ते तितून मायक्रो प्लास्टीक चड आसता म्हणटा, मेटल चड आसता. तेच नुस्तें हिंगा घरान जाल्यांचेच नुस्तें हें आहा, मेटल चड आसता. आतां पळय नॉर्थ टू सावथ आख्खो सी आहा, दीस इज युरोपियन सियान सोडलें नुस्तें आतां क्लोज टू द शो. आनी अशें जावंक शकना ना. लोकांक बेश्टें भुजे वयसन करूंक उपना, लोकांक मिसगायड करूंक सोदना. गोंयचे स्टेबल आमचे शीतकोडी, फीश करी आनी हेच तर तुमी जर लोकांक तर हें करता हें सारकें न्हू. तुमी स्टुडंटांक पळय हें घेता, प्रोजेक्ट घेता आसतना ती स्टडी करता. स्टडी केल्या फायनल कोण प्रोफेसर इनचार्ज आसता तेजें हें दिवपाक, आनी तेच प्रोफेसर मागीर कितें करता पळय हे मिसगायड करता लोकांक. गोंयच्या घरान जालेचे फीश म्हणून हे ना, आख्खे गोंयचे फीश पळय ताल्ले कारान जालेच म्हणून येना, ताल्ले बांगडे कारान जालेच म्हणून, दुसरे नुस्तें कारान जालेच म्हणून येना. हे युरोपियन सियान सोटे येता, हाय सियान सोट्या येता हे नुस्तें सगळे नुस्त्याक मेटल आहाच, लेस मोर ओ लेस आहाच. तेचें जेवण कितें रॉक्सी वचपाचें, हे नुस्तें हे दर्यांतलें हावपाचें, सी सेल्स हावपाचें, तेचें नुस्तें तोहलें, जें फूड तोहलें. लोकांक बेश्टें मिसगायड करना. आम्हाला सेक्रेटरी असोसिएशनाचो पयलें सद्दां गव्हर्मेंटाक हांव सांगपाक सोदतां, ह्यो रापडी आमच्यो 100 वर्सांच्यो पुर्वजांच्यो, सगल्यो पुर्वजांच्यो रापडी ह्यो म्हाजे घारापायचे घारापाय, तेज्या बरोबर पांयचे पांय चलय आतां आमी चलयता, पूण फुडें आमची भुरगीं चलोवंक शकता. आतांच तुमकां तें आयन मेवलें तें हितून नुस्तें येता खंयचें आमी क्रिएट करता, वी डजंट क्रिएट दॅट न्हू. ते येता भायर डीप सी युरोपियन सेल्सान येता, जितलो उपरा वर जितलो नुस्तें येता हायटायट्स चालू वाडटा ते भाशेन तें नुस्तें येता न्हू. तुमकां फकत तें मीठ, तुमकां आतां हो प्रायम एरिया म्हूण तुमकां खबर आहा. आय डोंट नो गोवोरमेंट कितें करूं सोदता पळय. तुमकां तो कितें करपाक जाय किंवा पयलेंच आमी सांगलां आमकां कॉन्फिडन्सान घेया. सो देर इज एवरी रिजन देर इज अ सोल्युशन, आनी तें कितें करपाक जाय तें कॉन्फिडन्स घेवन आमी सगळें उलयतले कितें आहा तें. आतां आमच्यान कांयच उलोवंक जायना. ह्यो नाटकां तुमी करूंक वचो नाका. डोंट थिंक दॅट वी आर गोइंग टू गिव यू दॅट डू एनीथींग ओवर हियर. इतलें सांगता तुमी कितले केदें स्ट्रॉंग जाया. हिंगा आमचे देरवाटो आमी पयले, आमकां कितेंच करून तुका दिवपाक कोणूय जावं तो केदो व्हडलो मिनिस्टर जावं तो, वी डोंट केअर फॉर एनीबडी. कित्याक आमी रापणी केल्या, आमचे हितून रापणी केल्या, आमचे कुस्तार रापणी केल्या, आमी आमचे कोश करून ते रापणी केलेल्यो आहा. सगळे हिंगा ते पोट भरता, हजारांनी लोक हिंगा पोट भरता, माना हिंगा लोक पोट भरता, तेच्यातून पोटार हाडूंक येता. जाता जाल्यार तुमी सांगा आमकां कॉन्फिडन्स घ्या, आमी सगळें करून घेता तुमकां. तुमी कितें आहा तें आमचें पयलीं सोल्युशन कितें आहा तें रिजन आहा आमचें कितें तें आमी सॉल्व करुया. जाता बसोन उलोवंक जाता सगळें कितें करूंक जाय पळय तें. कितें तुमी कांयच्याय करता तुमकां पावर आहा कितें करून कांयच करूंक मेळपाचें ना. हांव उलयतां अशें कांयच करूंक मेळपाचें ना असो हांव केन्नाच उलोवना पयलो. हांव सांगता तुमकां हिंगा पयलें आमचें कितें आहा तें पयलें पळया, हिंगा येवन पळया कितें मेवता कितें मेवना. पयलें हिंगा आतां हिंगा सिवेज पासून सोडटा तें कोण गोवोरमेंट पळोवंक येता हिंगा. आमी मातसो तो इश्यू केलो जाल्यार ग्रीन हितून दी जाल्यार आमचो तो पॉयंट आमचे फायली भायर उडयता. वॉट इज द यूज ऑफ डुईंग ऑल दीस थिंग्स. आमी हाटीचे पॅक, आमी हाटी सगळें ते भायर टायम आमी ते अशें काडलेलें ते ऑब्जेक्ट सगळें भायर उडयलें कित्याक ते हॅव गॉट द पावर. नुस्तेकार लो पडटा पूण नुस्तेकार लो क्वॉन्टिटी न्हू आमी. ऑफिसी म्हणून कितें तुमी सगळें ऑफिस म्हणून लो क्वॉन्टिटीचें म्हणून आमी सगळें खारवी म्हणटा. खारवी कितें खारव्यांक व्हॅल्यू आहा तो कोणाक व्हॅल्यू आहा. तुमी तेमकां लो करचें दोत्ता. दॅट्स नॉट फेर. आमी नुस्तेकार म्हूण जाणा तुमी. आतां एक सांगता तें आयका तुमकां. आतां इतले तुमी गव्हर्मेंट आतां आमकां पळय हे दिल्यो बोटी आहा, लाखाची 30 लाखाची 40 लाखाची बोटी आमच्यो रापणी आहा, तेका तुमी इन्शुरन्स कित्याक दिना. वाय नॉट गिविंग द इन्शुरन्स टू दीस थिंग्स. फिशरी डिपार्टमेंट तुमी हितून वचा म्हणटा मानेचे इन्शुरन्स करूं आमकां मानेचे इन्शुरन्स करून कितें फायदो आहा. आमचे रापणी आमचे 5 मिनटान आमी बोर येता. आमकां हे इन्शुरन्स दिया, रापणी इन्शुरन्स दिया. हाले कोण उजो पेटलो आमकां 30 लाख आतां हाटील बाणावली सकाळचेर आसले पळय. आय हर्ड दॅट. आतां गव्हर्मेंट तो कम्पन्सेशन मागता. वॉट गव्हर्मेंट गिव्स द कम्पन्सेशन टेल मी. ओके दॅट्स इट. इतलेंच हांव तुमकां एक सांगता लास्ट. गव्हर्मेंटाक कांयच पळोवना. ओन्ली थिंग एनी प्रॉब्लम take us in the confidence. We'll talk. For every reason, there's a solution. We'll see what is going to happen. That's simple. Thank you very much. Have you done any kind of study on the contamination of fish in Goa? Yes. You are also an Yes. expert Yes. on fisheries. Yes. 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 I did it.
This area also I did it. We did it both Mandvi and Zuari. Extensive study Oh, on so the river on the as fishes. well as the sea You see, you have yeah, worked yeah, here. yeah, yeah. Okay. We have done it, and specifically for the contamination, we've already published this work also at Chikalim, Sangkwal Bay. We did it quite detailed study for extensive study, and as far as the heavy metal contamination in the waters of Goa or in the Goan waters, yes, there are the elevated level of the contamination. Specific points may be there where there is a alarming also. Okay. It is What not do you mean by alarming? alarming means there is a prescription level of some metals Consumption for humans. human consumption. So there is So a you mean to prescription. say alarming means some kind of fish available in some part of the sea or river is not to eat. Because it is very, very harmful to the body. Yeah, if you eat that once in a while may not have That problem. but if you are specifically collecting every day from there and consuming regularly from there, because what happens, as we know that the contamination of these metals in water are very less. Okay. Very less. Okay. But when fish consumes it, it filters it and it get accumulated in the fish, either Oh. tisreo or kubeo or shinario or fish. So it get Or- accumulated. What is this heavy metal? Heavy metals are nothing but, for example, cadmium, copper. These are some of the, mercury is there. So these are some of the metals which in minor quantity are also required it. But if it is more than what is required, then it creates the problem. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. चिमला युनिटी मॉल प्रकल्प सध्या वादात सापडला. सध्या या प्रकल्पाच्या बांधकामाक स्थगिती मेळ्ळ्या. फुडले सुनावणे मेरेन सध्याची स्थिती तिगोवन दवरपाचो आदेश सत्र न्यायालयान दिला. मात चिमलाच्या थळाव्यांनी या प्रकल्पाक मुळांतल्यानच सुमटावन उडोवपाचो निश्चय करत एकठांय आयला. तशेंच गोंयच्या सगळ्या लोकांनी एकठांय येवचे असोय उलो मारला. पळयात. पंचायतीन ठराव मांडलेलो आसता मांडटा तो सरपंच आमचे केन्नाच आयकोन घेयना. युनिटी मेळाक आमी त्या टायमार आय टी पार्काक तेन्ना त्या टायमार रिव्यू कर म्हणल्यार त्या टायमार बोबाड मारचें पडलें आमकां. तर आतां त्या टायमार आय टी पार्काक लागून झगडले. आतां युनिटी मॉल येयले. थांबतलें दिसता तुका हे प्रकरण हे तर आमच्या गांवच्या भुरगे भायर सरना जाल्यार हे कशें थांबचें ना. जर हे सगळे आख्खो गांव भायर सरोंक आमचो तेन्ना थांबतले आनी तिंका आमचो गांवच्या भुरग्यांचो कसो हे करता तिंका कळटलें तेन्ना सारकें गोंयकारांक अपील मार. आनी ह्या आमच्या गोंयकार सगळे आहा पळय न्हू तिंका गोंयकार भावांक सगळ्यांक भाव भयणी सगळे म्हाजे आजे कोण जे कोण आसात पळय न्हू तिंका सगळे येवा आनी आमकां एकवट करून दाखया. तशेंच आमी मागीर येता तुमच्या हायकोर्टाक. आमचो खूब सपोर्ट आसतलो. तुमकां सपोर्ट दी जाल्यार तुमी मागीर आमी अन्याय जाता तिका तुमी उबे रावतले. आमी उबे रावतले. आमची इतली ताकद आहा आमचे कडेनूय वचपाक थंय. न्याय म्हणजे कोर्टान हेजे पयलीं सुद्दां काल तांकां स्टे दिल्लो आसा आनी ताजी सुनावणी डिटेल सुनावणी 8 तारखेर जावपाची आसा. म्हणल्यार कोर्टान सुद्दां दखल घेतली आसा. म्हाका सरकारान सुद्दां हेजी नोंद घेवची आनी हो जो चिमलकार भावाचो भयणीचो जो एक रास्त असो तांकां मागणी जे तांणी दवरले कडेन आसा हो प्रोजेक्ट नाका की त्या प्रोजेक्टाचो फेरविचार जावचो. दुसरे कडेन समजा गव्हर्मेंटाचे खूब अशी जमनी आसात थंय वचचो आनी ह्या भावाक ह्या भयणीक ह्या एसटी लोकांक हो जो अन्यायकारक असो प्रोजेक्ट हांगा येवपाक सोदता तो तांणी दुसरे कडेन व्हरचो किंवा तांकां दिसता की ह्या लोकांचे जे नाका तें आपूण हाडचें ना अशें सुद्दां म्हाका दिसता. जातले बेगीन आश्वासन दिवपाची गरज आसा. तुमकां खबर आसा ह्या गोंयचे
मूळ आदिवासी म्हणल्यार हो ट्रायबल लोक आसात आनी ह्या ट्रायबल लोकां कडेन जमनी आसात आनी जमनी ह्यो दुसऱ्यान खंयच्यान येवपाक शकनात. जमीन हे ट्रायबल लोकांक आसता आनी हे प्रोजेक्ट जे हाडटात जास्त करून भायले लोक हाडटात, ट्रायबल प्रोजेक्ट हाडटात, हे ट्रायबल जे लोक आसात तीच जमनी आसात आनी म्हणून हे प्रोजेक्ट जे हाडटात ते ट्रायबलाचेर अन्याय करपा सारकेच प्रोजेक्ट आसात. म्हणून सगळे ट्रायबलांनी एकठांय जावपाक जाय आनी म्हणून सरकारान सुद्दां हांगा इंटरफेर जावपाची गरज आसा की ट्रायबला जे आमी म्हणटात ट्रायबलाचे प्रोटेक्शन करपाक जाय, तांचे प्रोजेक्ट हाडून तांकां डिस्प्लेस करून हे प्रोजेक्ट सरकार तांचे कल्याण करपाक शकचे ना. जे अंत्योदय तत्वाचे आमचे सरकार चलता म्हणटात जाल्यार अंत्योदय म्हणल्यारच हो एक समाज आसा आनी म्हणून अशें नाका असले प्रोजेक्ट तेंचे माझ्याचे मारचे. आमचे भुतानी म्हणटा तेका आमी जवळ जवळ 10 दीस हांगा शेताचे आनी मागीर आमगे ती दिवाळी येयली आमी सगळे आमगे हिंदू भाव येयले आनी पळय आमी दिवाळी करप ना हें ना बरें. आतां जशें आमगेले सांकवाळ भुतानी लागून हें जालां तशें तें पळय हें चिमला तेन्ना आमी ते आमकां सपोर्ट करपाक हांवें सगळे गोंयकारां कडेन आज जोडून मागता फाल्यां तेंगेली व्हडली पब्लीक मिटींग आसा. म्हाका जशें पेडणे ते काणकोण पसून लोक पळय सपोर्ट करपाक आयले तशें लोकांनी हांगा फाल्यां येवचें सपोर्ट करपाक. इतलें हांव मागता. कित्याक तुमकां खबर आसतली म्हाजेर तेन्ना कसलो प्रेशर हाडप कितें करप म्हाका लागून हांगासर उठपा लागून मामलेदार कलेक्टर 2 DYSP SP 50 पुलीस तें हांगा जावपा नाका. असलें हांगा जावपा नाका. लोकां कडेन इतलेंच मागता सगळ्यां कडेन तेणी फाल्यां आमगेले हेका सपोर्ट करपाक सगळे गोंयकारांनी येवचो. नव्या वर्साक राज्यात अपघातांचे प्रमाण वाडत आसा. शेनवारा गिरी महामार्गार गाडयांचो भिरांकूळ अपघात घडलो. चुकीच्या दिकेन वेगान येवपी इनोवा गाडयेन सेलेरियो आनी वॅगनर गाडयेक नेटान धपको दिलो. ह्या अपघातात गाडयेंत आशिल्ल्या सगळ्या जाणांक किरकोळ दुखापत जाल्या. तशेंच गाडयांचे बरेच लुकसाण जाला. पुलीस ह्या घडणुकेचो तपास करतात. पळयात. कितें जालें हांगा? एक्सिडेंट जालें. तुम्ही गाडी येयन आसली? कितें कोणी हाडून मारली? गिरी मारली आनी तुका इंजरीज जाला? We were going towards Arambod. This Innova was going towards South Goa. So then this was a barricaded, like this it was, barricaded U-turn. So we were going and suddenly this Innova hit the barricade and came towards us. After hitting, it took the barricade along with it and came towards us. To save ourselves, I tried to go left, but I think in the process I hit the barricade a little and I lost control. But I think I was able to slow it down maximum and then I hit the tin sheet. The car lost control, but because I was able to slow, we are safe. The driver was alone or someone was there with him? Yeah, I was with my family. Yeah, the driver I of the... think he was alone. Nobody was. Was he intoxicated? Not sure. Okay, where is he right now? Police sent him in an ambulance. He was not injured, but maybe for checkup. नमस्कार. युवकार नव्या वर्षाची सुरुवात झालेली आसा आणि तसेच नवीन अपघातांची सुद्धा सध्या आम्ही आसा गिरी हायवेचेर आणि हांगासर एक मेजर अपघात असो घडलेलो आसा. एक इनोवा क्रिस्टा अपोजिट डिरेक्शनान येवची म्हापशेच्यान पणजे वताली. ती अपोजिट डिरेक्शनान बॅरिकेड क्रॉस करून येवन तेणे ह्या रुटांतल्यान जे लोक वताले तांकां धडक दिवन हांगासर सिलेरियो तशेंच वॅगनर ह्या 2 गाडयांक धडक दिलेली आसा आणि ह्या गाडयेचे जे ड्रायव्हर्स आशिल्ले पॅसेंजर्स आशिल्ले तांकां हांगासर इंजरीज ज्यो मायनर आसात त्यो जाला. मेजर इंजरीज कोणाक ना. पण खंय तरी जेन्ना आमी ह्या म्हटल्यार पॅसेंजर्स हे गाडयेचे ड्रायव्हर्स जे आशिल्ले तेंच्या कडेन उलयले तेंचें म्हणणें अशें आशिल्लें की हो जो इनोवा घेवन मनीस हांगासर इनोवा घेवन जो ड्रायव्हर आयिल्लो तो खंय तरी इंटॉक्सिकेटेड आसल्या कारणान तेणें आपलो गाडयेचो कंट्रोल जो आसा तो लूज करून ह्या गाडयांचेर धडक दिलेली आसा. सध्या ताका मेडिकला खातीर शिफ्ट केलेलो आसा. तशेंच फुडली इन्फॉर्मेशन तुमकां आमी दीत रावतले. पळयत रावा गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विणा मांद्रे. हडफडे उजो लागिल्ल्या प्रकरणात अटकेत आशिल्ल्या अजय गुप्ताचो 10 दिसांचो पुलीस रिमांड शेनवारा पुराय जालो. शेनवारा दुबावीत अजय गुप्ताक न्यायालयान हाजीर केल्या. न्यायालयान ताका 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. मजगती ह्या दुर्घटनेत मरण पाविल्ल्यांची फामील दिल्लीच्या जंतर मंतर वाठारांत कॅन्डल मार्च आनी शांतिकायेचें आंदोलन करतले अशी माहिती आदवोगाद विष्णू जोशी हांणी दिली.
जो कि फायर ट्रेजेडी केस के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि एक्साइज लाइसेंस को लेने के लिए फोर्ज डॉक्यूमेंट का इन्होंने इस्तेमाल किया था। जो हेल्थ यूनिवर्सिटी फोर्ज की थी उसके लिए अलग से मापुसा पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर की गई थी, और जो कि उस रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन के दौरान अजय गुप्ता जो कि एक ऑनर हैं 3 में से, उनको अरेस्ट किया था मापुसा पुलिस ने, और जिनकी ऑलरेडी 10 दिन की रिमांड आज पूरी होने के बाद उनको फिलहाल जेसी भेज दिया है। और उम्मीद है कि इसमें अभी लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी होनी बाकी है, तो जब उनकी गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद दोबारा इनको पुलिस रिमांड पे लाया जाएगा ताकि आपस में कन्फ्रंट करा सकें, जो भी पुलिस के प्रोसीजर होंगे वो ड्यू कोर्स में पूरा किया जा सके। और साथ साथ इन्होंने बेल एप्लीकेशन भी मूव कर रखी है, जो हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। उसमें हमने ऑलरेडी इंटरवेंशन एप्लीकेशन पूरे विक्टिम परिवार की तरफ से फाइल कर रखा है, और विक्टिम परिवार इसका पूरा पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। इवन कल दिल्ली जंतर मंतर पर कैंडल मार्च और वहाँ पर पीस प्रोटेस्ट भी पीड़िता की परिवार के द्वारा रखा गया है, और जिसमें वो लोग अपनी न्याय की मांग कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पर भी पिछली डेट पे विक्टिम सभी लोग पहुँचे थे, और 6 और 7 को भी इनकी बेल एप्लीकेशंस हैं, जिसमें एक में अजय गुप्ता की है और एक में लूथरा ब्रदर्स की है, और उन सबको भी अपोज करने के लिए विक्टिम फैमिली 6 और 7 तारीख को भी यहाँ पर मौजूद है। अजय गुप्ता को कितने दिन की जेसी? आज तो जेसी भेजा है, रूटीन जेसी है, दोबारा रहनुमाई में लेके आएंगे, और फिर फर्दर अगर जरूरत होगी तो उसमें पुलिस कस्टडी दोबारा से ली जा सकती है, जब एक बार लूथरा ब्रदर्स उसमें अरेस्ट हो जाए उसके बाद। आडमेळ्या पावसाक लागून शेतीचे लुकसाण जाल्ल्या 3,950 शेतकऱ्यांक 3.68 कोटी रुपयांची लुकसाण भरपाई दिली, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। सामुहीकपणान सामुदायिक शेती केल्यार चड फायदेशीर जाता। कुडणे, आमोणा आनी सुर्ला वाठारांत सामुदायिक शेती करपाक सुरवात केल्ली आसा। फुडल्या 15 ते 20 दिसां भितर हो उपक्रम पुराय जातलो, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। म्हाका दिसता आमी पळयता की पावसात जाल्ल्या मेजर लॉस हाज्या खातीर आमकां शेतकरी आधार निधीच्या अंतर्गत जवळपास आमी 3,950 लोकांक 368 लॅक्स म्हणजे 3,68,00,000 रुपया आज डिस्ट्रिब्यूट करता। सरकारान तुमकां उतर दिलें आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी खरें डिसेंबरानूच दिवपाचें आसलें, कोड ऑफ कंडक्ट म्हणून थोडोसो उशीर लागलो, पण आमी उतरा प्रमाणे तुमकां तें कॉम्पेन्सेशनाचें प्रॉम्प्ट कॉम्पेन्सेशन दिलें। हांव उलोवच्या पयलीं डॉक्टर चंद्रकांत शेटये उलयलो, ताणें सांगलें 100% दिना सरकार, निदान लॉस जाला ताच्या 50% तरी तुमकां सगळ्या जाणांक दिलां, आनी तें काम आमी प्रॉम्प्ट रित्या केलें। पेमेंद्र शेट हांणी जशें सांगलें, आमकां निदान आमी मेळ्ळे काय मेळ्ळे म्हणपाक जाय, म्हणजे आमकां चॅक मेळ्ळो काय चॅक मेळ्ळो म्हण सांगूंक जाय, बट मेळ्ळ्या उपरांत एक तरी बातमी येवपाक जाय, म्हणजे 100% लोकांनी एप्लाय केल्लें पळय न्हू, आनी जे इलिजिबल आसले तितक्यांच्या शेतांनी आमचे झेडीओ मुद्दामून शेतांनी गेले, तांच्यांनी सर्वे केलो, तांच्यांनी पळयले आनी एप्लाय केल्ल्या 100% लोकांक आज आमी पयशे दिता। हांव खरोखरूच सांगता, म्हज्या डिपार्टमेंटल स्टाफाचे हांव कॉंग्रेच्युलेट करता। विरोधकांनी टिका केल्ली हे बेश्टेच सांगतात म्हणून, हे पयशे दिवचे ना म्हणून, पण आमचे सरकार जे सांगता ते करता, त्या खातीर विरोधकाच्या टिके खातीर आमी रावूंक ना। बट सगळे मेळोन जर आमी कम्युनिटी फार्मींग एकत्र रित्या केलें जाल्यार तेजो खूब व्हडलो फायदो जावपाक शकता। सांखळी मतदारसंघात हांवें इनिशिएटिव्ज घेवन ताका कुडण्या, आमोण्या आनी सुर्ला 3 कडेन कम्युनिटी फार्मींग कंप्लीट करपाक लायिल्लें। फुडल्या 15 ते 20 दिसाच्या भितर कम्युनिटी फार्मिंगाची स्कीम ही पुराय कंप्लीट जाता। सगळ्या शेतकऱ्यांनी त्या खातीर परत एकदा रोवपाक सुरवात करची। गोंयांत 10 जानेराक ग्रीन ग्लो फेस्टिवल घडोवन हाडटले। ह्या फेस्टिवलाक आंटी नावालक कासव ह्या फिल्माची स्क्रीनिंग जातली, देखून सगळ्या गोंयकारांनी ह्या फिल्माचो लाव घेवचो, अशें आवाहन पत्रकार आरती कुलकर्णी हिणें केलां।
नमस्कार, हांव आरती कुलकर्णी, पर्यावरण पत्रकार आसा. सगळ्या गोंयकारांक म्हजो माय मोगाचो येवकार. हॅपी न्यू इयर. हांवें ऑलिव्ह रिडले कांसवांचेर एक फिल्म तयार केल्या. पणजे येत्या त्या 10 जानेवारीक ग्रीन ग्लो फेस्टिवल आसा. थंय ही फिल्म दाखोवपाचे आसात. ऑलिव्ह रिडले कांसवां गोंयांतूय येतात. मोरजे, आगोंदा, तळपणा सारख्या दर्यादेगेर ते तुमकां पळोवपाक मेळटात. गालजीबाग दर्यादेग तर खास कांसवां खातीर राखून दवरल्या. ही कांसवां दर्यांत कितलेशेच मैलांचं अंतर भोंवतात. महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत आणि गोंयांतल्यान महाराष्ट्रात त्यांचे येवप वचप चालू असता. एका अर्थान ही कांसवां 2 राज्यांचे संबंध जोडतात. देखून 10 जानेवारीक पणजे येयात आणि ही फिल्म पळोवपाक विसर नाकात. हांव आणि कांसवां तुमची वाट पळयतले. मुजरत येयात. दर्या बरं करो. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.